उजो लागप आता सदचेतशे जाला। मंगळारा सांजवेळार काणकोणच्या चापोली गावात वचपाच्या जंक्शनार गुळे वाठारात रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या कोयराक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो। उजो लागपाच्यो घडणुको परत परत कश्यो घडटात ह्या प्रश्नाक अजून जाप मेळना। पळयात पुराय बातमी। काणकोण तालुक्यातल्या चापोली डेमा लागीं आशिल्ल्या कोरपा दोंगरात हाल्लींच 2 दिसां पयलीं उजो लागलो आनी आख्खो दोंगर लासोन गेलो। आनी सद्या आतां ह्याच चापोली गांवांत वचपाच्या जंक्शनाचेर म्हणजेच गुळे हांगासर आयज जवळ जवळ कचऱ्याक उजो लागून सुमार वरभराक पयलींच फायर ब्रिगेडीक कळ्ळें आनी फायर ब्रिगेडीन हांगासर आटोक्या हाडले। हो जर उजो हांगासर पालयलो नाशिल्लो जाल्यार हांगासर जे सरावंडींग जी एरिया आसा हो सरावंडींग एरिये गेल्या उपरांत जो चापोली डेमा कडेन रस्तो गेला ताजे ऑपोजीट सायटी आसा म्हणजे राजबाग सायटीर म्हणजे कितलेशेच जागो जो आसा पूर्णपणे लासून वचपाचो। ह्या भागांत हे सायडीक कितल्याशाच जाणांची शॉप्स आसात, माडाची झाडां आसा, त्याच बरोबर बाकीची कितल्याश जाणां भाट आसा। आनी जर तर हो उजो जर पातळ्ळो जाल्यार हांगासर मोठो अनर्थ जावपाक शकता आशिल्ले, कारण हांगासर जे पयलीं शेत आशिल्लें तें आतां जी प्लेन एरिया आसा ह्या प्लेन एरियेक सगळ्या कडेन आतां करड म्हणजेच गवत आसा आनी तें सगळें सुकिल्ल्यान केन्नाय कशाय पद्दतीन जर उजो जर पेट घेतलो जाल्यार तो कंट्रोलान हाडप सामको मुश्कील आशिल्लो। पूण हांगासर फायर ब्रिगेड योग्य वेळार पाविल्ल्यान आयज ही घटना कंट्रोलाक आयिल्ली आसा। आनी खास करून हो जो उजो जर पळयलो जाल्यार हांगासर बऱ्याचशा रस्त्याच्या सायडीन लोक उसाचो रोस काडून विकतात आनी रोस काडून विकल्या उपरांत जो गाळलेलो उसाचो जो गाळ आसा तो सुको गाळ हाडून हांगासर उडयता आनी तेका जर अशा तरेन उजो लागलो जाल्यार तो कंट्रोलान येवप सामकोच व्हेरी व्हेरी डेंजर आसा। जेन्ना आमी हांगासर पळयताले तेन्ना ते फायर ब्रिगेड उजो पालयताले जेन्ना उदकाच्या स्पिडीचेर जेन्ना वारो येतालो त्या वाऱ्याचेर सायडीन सुद्दां पेट्टाले, तरी पूण फायर ब्रिगेडीन तो हुस्पावून भितर उजो आसा तो चॅक करून करून उदक मारलें आनी ही जी उज्याची कीट आसा म्हणजे हांगासर जे अनर्थ जावपाचे जो प्रसंग आसा तो तांच्यांनी कंट्रोलाक हाडलो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता कणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।